नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचे येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. काय फुडारी विदेशांत वचून करतात भारताचेरच टिका. हे दुर्भाग्य. विकसित भारत 2047 दरेकाचे योगदान जाय. राज्यपाल उलयलो. गोंयभर प्रजासत्ताक सुवाळे. 30 मे मेरेन गोंय जातले 100% साक्षर. आता मेरेन 94% साक्षर. मुख्यमंत्री म्हणटा उरिल्ले 6% रोखडेच. केंद्राच्या उल्हास स्किमी सकयल मोहीम. वाळपयच्यान चोरयां बीफ घेवन फोंड्या वतना मोटार धरली. 3 गोरवांची कत्तल. दोगांक अटक. 60,000चे मास. मोटार जप्त. बजरंग दळाच्या वावुरप्यांची इनपूट. पॅराग्लायडिंग बंद करू ना. सध्या सस्पेंड. ऍक्टिव्हिटी करतल्यांनी मुखार सरून खात्याकडेन व्हेरिफिकेशन. इन्स्पेक्शनाक डॉक्युमेंट दिवचे. मंत्री उलयलो. म्हयन्यांक 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपी गोंय पयलें. उदक सांबाळून वापरचे. नासाडी नाका. मुख्यमंत्र्याचो उलो. साळगांव 650 क्युबिक मीटर टाकयेची बुनियाद. फातोडेर हडफड्या मोटारीचो दोगांक धपको. एकलो सोपलो. पळ काडटना मोटार मोखली लायटीच्या खांब्यार. मांद्र्या आशव्या मोटरसायकलींचो ऍक्सिडेंट. 3 गंभीर. आणि सुटके झुजारी 101 वर्साची लिबिया लोबो सरदेसायाक पद्मश्री पुरस्कार. मुख्यमंत्री सावंत खासदार तानावडेन भेटयली परबी. लोबो म्हणटा गोंयांत विवेकानंद रिट्रीट सेंटर जाय. काय फुडारी विदेशांत वचून भारताचेरच टिका करतात हे दुर्भाग्य. प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळींत राज्यपाल उलयलो. विकसित भारत 2047 करूंक दरेकाचे योगदान जाय. शल्यशास्त्रजनक आचार्य सुश्रुताचो राजभवनाचेर पुतळो उभारपाची घोशणा. गरजूंक जेवण दिवंक राजभवनार खंय अन्नपूर्णा स्कीम चालीक लागतली. राज्यपाल उलयला. गोंयभर प्रजासत्ताकाचे सुवाळे. Our people from leaders or somebody, I am not mentioning anybody's name, they are going to other countries and criticizing the politics. Of course, different views are there. Ruling party should accept and respect the opposition. Right to differ is the basis of democracy. But a leader or somebody else, a citizen, going to other country and criticizing our setup here is unprecedented, and it is unfortunate. Such a situation also we have faced with brave decisions. Our Prime Minister got clean sheet from on a subject even from the Supreme Court. BBC stated no, we are not accepting that. Their own version is imposed upon us. But the stand taken by some people, I don't want to say anything. Unfortunate, I would like to say unfortunate was a situation last year. The present position, we are the fast growing economy in the world. Rate, I am mentioning rate, growth rate is concerned. Of course, 5th economy in the world. According to me, an evaluation by experts other than official, we are the 4th now, and our Prime Minister with the full confidence stated that within 2-3 years we will be the 3rd. Installation of statues of Acharya Sushruta and Acharya Charaka at Rajbhavan campus. Rajbhavan has decided to pay a glowing tribute on the glorious heritage of Indian medicine by way of installation of statue of Acharya Charaka and Acharya Sushruta, two of the greatest physicians of ancient India, on the lawns of Rajbhavan. The direction of providing humanitarian assistance to the poor and needy people, Rajbhavan would start an Annapurna scheme
under which food will be available to the needy without any cost. देशभर 76वा प्रजासत्ताक दीस मनयलो. मुखेल सुवाळो राजधानी दिल्लीत राजपथार. राष्ट्रपतीन संचलनाची सलामी घेतली. गोंयांतय प्रजासत्ताक दीस मोठ्या दबाज्यान. सरकारी कचेऱ्यो, शाळा, कॉलेजींनी तिरंगो हुबोवन प्रजासत्ताक दीस मनयलो. मंत्री आनी आमदारांनी नेमून दिल्ल्या मतदारसंघांनी तिरंगो हुबोवन सलामी दिली. राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर सलामी शस्त्र. राष्ट्रीय सलूट. सलामी शस्त्र. राष्ट्रीय सलूट सलामी शस्त्र. 30 मे 2025 मेरेन गोंय 100% साक्षर जातले. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयचे आतां मेरेन 94% लोक खंय साक्षर जाल्यात. उरिल्ल्या 6% गरजेचे शिक्षण दिवन रोखडेच साक्षर करतले म्हण मुख्यमंत्री सांगता. केंद्राच्या उल्हास स्किमी सकयल सरकाराची खासा मोहीम. आदी 100% साक्षरतेक फाटल्या 19 डिसेंबराची डेडलायन आशिल्ली. आणि म्हणून त्यांना प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम हो काढलो आणि जाणट्यांक शिकोवपाची असो कार्यक्रम सुरवात जालो. बट तो कार्यक्रम एकदा फायलीनूच उरता तसो तो कार्यक्रम अर्दो लोकांपर्यंत पावलो आणि अर्दो फायलीनूच उरलो. माननीय मोदीजी येयल्या उपरांत तांच्यांनी 2014 जशी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी काढली तशीच तांच्यांनी म्हणजे नवभारत शैक्षणिक अभियान हे नवभारत शैक्षणिक अभियान सुरवात केलें. आणि ह्या नवभारत शैक्षणिक अभियानाच्या निमित्तात सगळ्या लोकांपर्यंत पावपा खातीर सातत्यात म्हणजे न्यू इंडिया लिटरसी अभियान जेका आमी म्हणटा नवभारत साक्षरता अभियान आमी वगीत डिक्लेअर करचे ना. तांकां शिकयल्या उपरांत तांची एक परीक्षा उरता ती तेंच्यांनी परीक्षा दिवची पडटा. म्हणजे बरोवपाचें सांगपाचें ही परीक्षा ती पास जाले काय आमी 100% डिक्लेअर करता. आयच्या घडीक इट इज ऑलमोस्ट म्हणजे आमी जेका 94 to 95% म्हणपाक काय हरकत ना काय 94% गोंय हे साक्षर आसा. उरलेले 6% टार्गेट आमकां कंप्लीट करपाक जाय. आनी ते कंप्लीट करपा खातीर आज जेंकां आमी आयडेंटिफाय केल्ली सगळे म्हणजे विशेष करून जरी ते दुसऱ्या राज्यांतल्यान हांगासर आयल्या जाल्यार सुद्दां तांकां आतां तुमी पळयलें स्टेजीर आयिल्ले बिहारच्यान आयिल्ले पण ताका सुद्दां शिकपाची सोय आमच्या राज्यांत केल्या आमच्या सरकारांत केला. ताकाय हांगासल्यान हिंदीत जाल्यार हिंदीतली आमची इन्स्ट्रक्टर आहा. आनी येता त्या 30 मेक म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा गोंय घटक राज्य दिन आसा पळय न्ही त्या दिसा आमी 100% गोंय साक्षर जाले हे डिक्लेअर करपाक शकतले हाजी म्हाका खूब खोस भोगता. ताज्या खातीर कश्ट म्हणजे SCRT डिपार्टमेंट एड्युकेशन डिपार्टमेंट प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे सगळे जाण 100% कश्ट घेता. वाळपयच्यान चोरयां बीफ घेवन फोंड्यां वचपी मोटार उसगांव तिस्कार धरली. एकल्यान 3 गोरवांची घरां कत्तल करून गाडयेंतल्यान मांसाची तस्करी केल्या म्हण बजरंग दलाच्या वावुरप्यांनी पुलिसांच्या कानार घाल्ले. पुलिसांनी दुबावीत गाडी आडावन दोगांक धरले. गाडये सयत बीफ जप्त. मोहम्मद खान आनी उस्मान खानाक अटक. 60,000चे मांस. तुमकां खबर आसतली की काव स्लॉटरिंग हो जो प्रकार आसा तो गोव्यान केन्ना ना केन्ना आमकां मदीं मदीं पळोवपाक मेळटा. तसोच काल एक आमकां वापय सत्तरी हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. तो म्हटल्यार एका मनशान 3 गायो मारल्यो इल्लिगली आपल्या घरा कडेच मारल्यो आणि तो वेगानेरीन सगळे जे गायचे मांस आसा ते लोड करून
वाळपयच्यान फोंडा वाटेन वयतालो. जेन्ना बजरंग दल आनी गोप्रेमी हांकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी पुलिसांक इन्फॉर्मेशन दिली आनी पुलिसांनी ताका पाडेली टू गांजे आसा तेज्या रोडा भितर तेंचो पाटलाग करून तांकां धरलेले आसा आनी जवळ जवळ 60,000चे मास जप्त केल्ले आसा आनी हेतून मोहम्मद वाली खान आनी उस्मान खान दोगूय रावपी नियर म्युनिसिपालिटी ग्राउंड वाळपय सत्तरी हांकां दोगांक अरेस्ट केल्ले आसा. मेळटा ते म्हायती प्रमाणे तेंचेर अंडर सेक्शन 132, 125, 352, 351 ऑफ 3 रीड विथ 3 ऑफ 5 ऑफ अंडर सेक्शन ऑफ 8 म्हणजे जे जनावरांची तस्करी करता ते सेक्शन तेंचेर लायिल्ले आसा. आनी जेन्ना पुलिसांनी त्या मनशाची जेन्ना चवकशी केली तेन्ना हो उस्मान खान आसा तेणे आपूण स्वताहून एडमीट केले की आपण आपल्या घरा फाटल्यान त्यो 3 गायो आसल्यो त्यो कापल्यो म्हणून. ते 3 गायो तेणी कोणा कडल्यान तरी घेतलेल्यो आनी विदाउट परमिशन तेणे आपल्या घरा फाटल्यान कापले आनी हो सगळे मास जे आसा ते घेवन फोंड्या वाटेन वयतालो. हो जो उस्मान खान जो आसा तेजेर वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ऑलरेडी 3 केसीस चालू आसा आनी तेजी हियरींग कोर्टान सध्या पेंडींग आसा. ही ती 4थी केस आनी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर तेजे 3 केसीस आसा अशें म्हणून आमकां सोर्सिसां कडल्यान म्हायती कळ्ळ्या. फुडली जे आतां इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो वेटनरी डॉक्टर येवन तेजे मास जे आसा तेजे सगळे चॅक करून सगळे रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा आनी हे दोगांय बापूय आनी चेडो जे आसा तांकां अरेस्ट केला आनी फुडली सगळी जी कारवाई आसा ती चालू आसा. 70 स्टुडंटां खातीर कल्पेश आसा. पॅराग्लायडींग बंद करूं ना, सध्या फक्त सस्पेंड केलां. पॅराग्लायडींग एक्टिविटी करतल्यांनी मुखार येवन पर्यटन खात्या कडेन व्हेरिफिकेशन आनी इन्स्पेक्शनाक आपले डॉक्युमेंट दिवचे. मंत्री रोहन उलयला. पेडण्याखेरी दोग सोंपल्या उपरांत खात्यान पॅराग्लायडींग एक्टिविटी सद्याक बंद केल्या. तेवटेन दक्षिणेत पुलिसांची वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक शिटकावणी. इलिगल एक्टिविटीज नाल्यार जांकां कांयच परमिशनां ना ते खंयची फाटली दारां काडून खंय पावतात ताच्या खातीर एखादी एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें पडटा. पूण तुवें जो म्हणला बॅन, तो बॅन न्हय. कित्याक बॅन आनी सस्पेंड हातूंत खूब फरक आसा. आमी सद्या पॅराग्लायडींग सस्पेंड केल्लें आसा. इट इज अ एडवेंचर स्पोर्ट, इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. आनी जेन्ना एक्स्ट्रीम स्पोर्ट आसता आमी कितले रेग्युलेशन केले जाल्यारूय देर आर चान्सीस दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स कॅन अकर बिकॉज बिगिंग अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. पूण रेग्युलेशन समज पाळना आमी करून दिवचे ना हाजेर आमी ठाम आसा. सस्पेंड केल्या, बॅन न्हय. वी हॅव सेड हुएवर इज डुईंग पॅराग्लायडींग ऑर दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज तांणी येवन आपले पेपर रेक्विजीट परमिशन सगळे दाखोवचे आनी तांकां समज आसा सारकें जाल्यार रेग्युलेट करून तांकां परमिशन दिवप हें आमचें एक्टिविटी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचें काम. पूण समज इलिगल एक्टिविटीज चल्ल्या जातूंतल्यान अशे ट्युरिस्टांक त्रास मरण येतलें एज वी सिंपथायज वीथ द फॅमिली द लायफ लॉस्ट इज लॉस्ट आनी थंय खंयच कॉम्प्रोमायज ना. वी आर व्हेरी क्लियर दॅट वी आर सेफ एंड सेक्युअर, वी वॉन्ट टू बी सेफ एंड सेक्युअर. सो कोण म्हणटा बॅन जाल्यार ते मिसइन्फॉर्मेशन क्लियर करून दिता. पूण जंय पांय दवरचो पडटलो वेल हॅव टू कीप आवर फूट डावन, वेल हॅव टू कीप आवर फूट डावन इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्युरिजम फॉर गोवा. सो ह्यो गजाली थोड्यो कांय कोणाक खबर ना तांकां ते सर्क्युलर तुमच्या माध्यमांतल्यानूय वचूनी की बॅन न्हय पूण सस्पेंड म्हणून फॉर देम टू कंप्लाय विथ द रिक्वायर्ड प्रोसिजर्स. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. म्हयन्याक 16,000 लिटरां मेरेन फुकट उदक दिवपी गोंय पयलें. 16,000 वा ताचे परस कमी उदक वापरतल्यांक झिरो बील येता. मुख्यमंत्री उलयला. लोकांनी उदक वापरतना जतनाय घेवची, उदकाची नासाडी करची न्हय. साळगांवां 650 क्युबिक मिटर ओव्हरहेड उदकाच्या टाकयेची मुख्यमंत्र्यान बुन्याद घाली. झिरो येता तिचे अभिनंदन इतक्याच खातीर करा की 16 क्युबिक लिटरूच उदीक वापरता, त्याच्या वयर उदीक वापरना. त्या खातीर तिचे अभिनंदन. वेस्ट ऑफ वॉटर वगीत करून उपयोग ना. बरेच जाण घरातले नळ सुरू जाला म्हणजे भरून जाले काय ना गाडी धुया म्हणटा मातशें. ओके, मागीर एक कवतो लायला बरें म्हणटा पायप कवत्याक उडय. आमकां कितें म्हणला
आमकां उदीक कशें मेळटा खबर आहा? तुमकां मेळटा उदीक 3 रुपयांनी, चडांत चड 3, थोड्या जाणांक 5 रुपयांनी. ते 5 न्हू रे, 3 रुपया हांव सांगता. ते कमर्शियल आहात जाल्यार 7 रुपया. ओके, 3 रुपया 7 पैसे पर क्युबिक लिटर उदक तुमकां पडटा. तेच उदक तयार करून तुमच्या घरान धाडपाक आमकां कितले पयशे पडटा खबर आहा? 22 रुपया. म्हणून सांगता, म्हणजे 22 रुपया जे आहा पळय न्ही उदक आमकां पर क्युबिक लिटर पडटा. ते आमी एक तर फुकट दिता, जो कोण 16 क्युबिक लिटर वापरता तेका, 16 क्युबिक लिटराच्या वयर वापरता पळय न्ही तेका आमी ते 3 रुपया 7 पैशांनी दिता. गृह आधार, DSSY, लाडली लक्ष्मी हेच्या बरोबर उदक सुद्धा फ्री दिवपाचें काम फक्त पुराय देशात आमचेच सरकार करता. जाल्यार उदक फ्री जे आहा पळय न्ही कोण दिना. खूब जाण बेश्टे येवन सांगून गेल्या दिता दिता म्हणून, इलेक्शना कडेन बीन येयल्ले, पण कोण दिना. बऱ्याच जाणांनी 16 क्युबिक लिटरूच वापरचे, जेणे करून उदक वेस्ट करचे न्ही. तुम्ही अजूनही जाय जाल्यार तुमकां बिल जर येता आसत जाल्यार थोडेशें टायटन करात, उदीक थोडे वेस्ट करपाचें उदीक कमी करात. वेस्ट करपाचें कमी केलें तुमकां 0 बिल येतलें. 16 क्युबिक लिटराच्या वयर वापरूं नाका. फातोडेर हडफड्या मोटारीचो दोगांक धपको. पळ काडटना मोटार व्हरून लायटीचे खांब्यार मोखली. धपको दिल्ल्या मोटरसायकलीचो रायडर आखताक सोंपलो. एकलो क्रिटिकल. मांद्र्या आशव्या 2 मोटरसायकलींचो एक्सिडेंट. 3 गंभीर जखमी. तांकां हॉस्पिटलांत घाल्यात. आता एक पाऊण वर पहिले एक कॉल येलो की हांगा मेजर एक्सिडेंट जाला. एक दादलो गाडये भायर आहा, मोस्टली तो हे जाला, आनी एक बायल बॉनेटाक शिरकाल्ली हांगासर. ते बॉनेट आनी लायटीचे केबलान, आनी कोणी तरी फोन मारून म्हाका आपयलो म्हणून हांव येयलो पळोवपाक. पळयत जाल्यार ती सारकी शिरकोन आसली. सो आमी फायर ब्रिगेड, JCB आपयल्ली. म्हटल्यार कांय हें जावना. मागीर आमी तो एक कोकोनट प्लकर आहा पळय तेका हाडून आमी तो केबल कट करून तिका भायर काडल्या. पंचायत हांगासर तेचो स्पीड ब्रेकर आसा, तेणी मोडी धाडल्या हांकां दिसता आनी हांगासर हें केल्या. आतां कितें आहा, जेन्ना रस्त्यार तूं गाडी घेवन येता तुवें चिंतूंक जाय बाबा तूं दुसऱ्याच लायफ धोक्यान घालता पळय तशें चलोवप न्हू. रेस्ट स्पिडींग करपाची ना. मजगती मांद्रे आशव्या 2 मोटारीचो एक्सिडेंट. 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सुटके झुजारी 101 वर्साची लिबिया लोबो सरदेसायाक पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन लोबोक घरा वचून परबी भेटयली. गोंयांत स्वामी विवेकानंद रिट्रीट सेंटर जावचें म्हणून लोबोन मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. गोंय मुक्तीची खबर लोबोन खंय तेन्ना रेडिओ वयल्यान गोंयकारांक दिल्ली. गोंय सुटके झुजारी लिबिया लोबो सरदेसायाक पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. तिच्या घोवाचोय गोंय मुक्तीक मोठो वांटो आशिल्लो. गोंय मुक्तीची खबर तेन्ना खंय लोबोन रेडिओ वरवीं गोंयकारांक दिल्ली. गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा, गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आनी त्या पद्मश्रीत एक म्हत्वाचें नांव गोंयकारां खातीर आसा. ते मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे, ज्यो 101 वर्साच्यो गोंयच्या स्वतंत्र संग्रामात तांचो आनी तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो. म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ त्यो खानापूर ह्या सारकिल्या जंगलांतल्यान चलयताल्यो. हे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा, ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें, तेन्ना तांच्यांनी बाय हेलिकॉप्टर हे गोंयांतूय बी तांच्यांनी फेरफटको मारला. आनी तेन्ना तांचो रेडिओ वयलो संवाद हो गोंयकारां खातीर, म्हणजे गोंय हें मुक्त जालें आनी गोंय भारतांत विलीन जालें, हो तेंचो ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान जाल्लो संवाद हो गोंयकारां खातीर सुखद धक्को आशिल्लो. केंद्र सरकारान तिच्या कामाची दखल घेवन पद्मश्री दिल्ल्यान खासदार तानावडेन केंद्राचे उपकार मानले. आनी ज्यांच्यांनी हे अवॉर्ड जाय म्हूण मागूना, पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक येतकच नरेंद्र मोदीजीचें अशा तरेचे लोक सोदून तांकां देशभरा भितर अवॉर्डां दितात. जशें तिणें आतां सांगलें की आपल्याक अपेक्षाय नाशिल्ली, पण तांकां हे अवॉर्ड फावो जालें कारण केंद्रांतल्यान तांचें नॉमिनेशन तांच्यांनी दिवना, पण सगळो इन्फॉर्मेशन घेतकच एक बरे तरेचे तांकां, कारण तांचो वावर गोंय स्वतंत्र लढ्यान आशिल्लो. पण त्याच्या नंतर मागीर जेन्ना गोंय स्वतंत्र आमचें लिबरेट जालें त्या नंतर सुद्दां तांचें समाज कार्या भितर बरो वावर आसा.
होम सायन्स सारकेली इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी उबी केली. आपल्याक इतलो व्हडलो पुरस्कार फावो जातलो अशें केन्नाच मनातूय चिंतूंक नाशिल्लें म्हूण लिबिया लोबो सांगता. येदें व्हड परत हे मेळप म्हाका हांव नाको म्हजो हें जावन करूंक जाय म्हाका हें म्हणजे तकलेर घालूंक जातलें जाल्यार पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां. आमकां व्हडवीक नाका म्हणून व्हडवीक नाका केन्नाच व्हडवीक सोदूंक ना पूण कोण दिता तें कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटा म्हाका हांवें होम सायन्स केली चलयां खातीर म्हणजे तांकां बरो वाव मेळचो आनी तांची बरीं भुरगीं जावचीं आनी तांचें आयुश्य ती सफल करूंक आपल्या पांयार उबे रावन सफल करूंक येतली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.